म्या आमचेर येतून देऊन सर्गी आसच्या बापा पुतातावून अस्कत्र स्नांची जैत सकत जाऊन नव्यान रसच्या तत्वेत विश्वास दिवून पराकृता बुजवंदरा खरी करचे पावच्या मजदारा पवित्र करणारा हे जीवदातारा हे देऊन देवज्ञांच्या आधारा पराकृता बुजवंदरा खरी करचे पावच्या मजदारा पवित्र करणारा हे जीवदातारा हे देऊन देवज्ञांच्या आधारा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. बहुमगाच्यानो आज आम्ही पवित्रत्म्याविषयांत आम्ही पवित्रत्म्यान भरचें पवित्रत्म्यान भरलेलें जिवीत ह्या विशयांत आमी आयकया त्या देखून पयल्या सुवातेर आमचे मदें पवित्रत्म्याक आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या मनांत स्वागत करया. हे पवित्रत्म्या जेजून तुका आमचो मदतदार आमचो शिकवणदार आमचो बुजवणदार म्हणून आपयलां. तूं आमकां सर सतां शिकयताय म्हणा तर आज आमकां तुज्या विशयांतली सतां उगडापी कर आमकां कळीत कर तुवें आमचें थंय जियेतना कितें पुराव जाता म्हणलें कळीत कर खालतेपणी आमी मागता. हांव कुवार मोरी आमची माय ती पवित्रत्म्यान भरिल्ली ती आमचे खातीर आपोस्तलां सांगता सर्व सर्गींच्या दरबारा सांगता विनंती करून दी माग्यां तिचो आदार नामान मरे कृपेंत भरले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुस्तें जेजू भगवंती मरे देवाचे मेये आमा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बहुमोगाचे न्हू आज आमी पवित्रत्म्यान भरूंक आशया पवित्रत्म्यान भरलेलें जिवीत कितें म्हण जाणा जावया पवित्रत्म आमचे थंय जियेतना कितें घडटा म्हणलें आमी जाणा जावया. जेजू म्हणटा बहुमोगाचे न्हू होय आमकां जर तर आमी जेजूचो मोग करता आमी देवाचें उतार जेजूचें उतार पाळटा तेन्ना जेजू आमचे खातीर मागतलो आनी बाप आमकां एक मजतदार दितलो तो सताचो आत्मो तो तुमचे भितर आनी तुमचे संगता जियेतलो म्हणटा जेजू तो ससनात तुमचे सवय आसतलो म्हणटा. तर एक फावटी पवित्रत्म आमचे थंय येयल्या वेळार पवित्रत्म आमचे थंय जियेता आनी पवित्रत्म जियेतना पवित्रत्म्या बगार मोगाचे जेजू म्हणटा निकोदेमस जेजू कडेन आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा जुवांच्या 3ऱ्या अध्यायाचे 3रे आनी 5वे वचनांत सतत हांव तुमकां सांगता तुमी परत्यान नव्यान जल्माक येयल्ल्या करीत तुमी देवाच्या राज्या भितर वचूंक शकनात म्हणटा जेजू. तशेंच 5व्या वचनांत 3ऱ्या अध्यायाचे 5वे वचनांत जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता सतान आनी आत्म्यान तुमी नव्यान जल्माक येयल्ल्या करीत कोणूच तुमी देवाच्या राज्या भितर वचूंक शकनात म्हणटा जेजू. तर बहुमोगाचे न्हू पवित्रत्म्यान आमी जल्माक येयल्लें भोव गरजेचें. पवित्रत्म आमचे भितर जियोवचें आनी आमच्या सांगाता जियोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या देखून ह्या घडी आमी पवित्रत्म्यान भरिल्ल्या वेळार पवित्रत्म आमचे थंय जियेतना आमचे सांगाता जियेतना कितें घडटा म्हणलें आमी जाणा जावया. पवित्रत्म्यान भरलेलें जिवीत भोव गरजेचें नाजाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत व्यर्थ मोगाचें न्हू. पवित्रत्म्या बगार आमी देवाचें खरें आराधन करूंक शकना. देवाक खऱ्या सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें खरें आराधक जाय म्हणटा जेजू. असले आराधकांक सोदून आसा म्हणटा जेजू जोच्या 4थ्या अध्यायांत 23व्या वचनांत. तर आमी खरें आराधक जाय जाल्यार पवित्रत्म आमकां गरजेचो.
पवित्रत्म्या बगार कोणूच जेजूक सोमी आनी धनी म्हणून परगट उसारूंक शकना म्हणटा जेजू. तर मोगाचें न्हू पवित्र आमी जेजूक सोमी आनी धनी म्हण परगट उसारीचे जाल्यार आमकां पवित्रत्मो गरजेचो. तशेंच आमकां मागणें करूंक सयत येना म्हणटा जेजू. आमकां कितें मागचें कशें मागचें म्हणून कळनातल्या वेळार पवित्रत्मोच आमच्या आदाराक येता म्हणटा सांत पावलो रोमन्स 8:26 वय पवित्रत्म आमकां कशें मागचें म्हणलें शिकयता. हें पुरा गरजेचें मोगाचें न्हू. पवित्रत्म आमकां देवाची भुरगीं करची मोर जावन आसा म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो. तर आमी पवित्रत्म्यान भरूंक आत्रेगुया आशेया ताणेवन रावया मोगाचें न्हू. पवित्रत्म्यान आमकां भरिल्ल्या वेळार सादारण आमी सांगचें जाल्यार तुमकां वय 3 तरांचीं गणितां घडटात. कितें म्हळ्यार पयल्या सुवातेर म्हजें पवित्रत्म्यान हांव केदां भरता तो म्हजें जिविताचें रुपांतर करता ट्रान्सफॉर्मेशन. वय त्या देखूनच सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायाच्या 23 वचनांत म्हणटा तुमचीं काळजां मनां संपूर्ण रुपांतर जायचें नवीं जायचें म्हणटा. तशेंच कोलेसेकारांक बरयल्ल्या 3 अध्यायाच्या 10व्या वचनांत सांत पावलो म्हणटा तुमी तुमचे थंय देव आपलें काम नवीकरण करून आसा आपल्याच सारक्या सोब्याचो तुमी जावच्याक देवाच्याच सोब्याचो तुमी जावच्याक रुपांतर करून आसा म्हणटा. तर भोव मोगाचें न्हू. पवित्रत्म आमचे भितर कसो एक कुंभार माती काडून ते भितर आनी हात घालून कशें ताका शेप दिता तशें पवित्रत्म आमकां पयल्या सुवातेर रुपांतर करता शेप दिता. ते शेप कितें आमी आदांच्या पातकार होगडून काण गेल्लें तें देव सैब आमकां देवाच्या सारक्या सोब्यान रचल्लें पळया. तें सारकें आमी होगडून काण गेलें आनी तें सारकें आमचें थंय परत्यान स्थापीत करता. तें कितें म्हळ्यार गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायाचें 22-23 वचनांत सांत पावलो अशें म्हणटा पवित्रत्म आमकां आपल्या फळां आमचे थंय उपजयता. फळां म्हणजे मोग शांती सोंसणिकायी संतोष दयाळाई बरेपणू विश्वासीपणू स्वद खलतेपणू स्वदमन वय ह्या फळांनी आमकां भरता. पळया मोगाचें न्हू. देव जावन आसा मोग देव जावन आसा संतोष देव जावन आसा सोंसणीक सदांच भोगसूंक तयार. सोंसणीक तो आमकां शिक्षा लायना. मोगाळ देव तो वय मोगाचें न्हू. तो बरो देव तो दयाळ देव तो काकुळतीचो सागर तो विश्वासी तो भळ्यांनी खालत्या काळजाचो तो स्वद मनान भरिल्लो. ही सर्व फळां आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी देवाच्या सारक्या सोबायची जाता. पळय आमचें इनर सेल्फ ट्रान्सफॉर्म जाता. आमचें रूप देवाच्या सारक्या सोबायचें आमचें उलोवणें आमच्यो करण्यो त्या देवाच्या मोगान भरतात. शांती समाधानाचे मनीस आमी जाता सोंसणिकायेचे मनीस आमी जाता वय सदांच विश्वासी आमी जाता सदांच खालते बळे आमी जाता. मोगाचें न्हू. तशेंच आमकां आयकूंक मेळटा इजाया प्रवादीच्या 11व्या अध्यायांत ती 7 देणी वय जाणवाई ज्ञान समजणी बूद धैर्य देवभक्त देवभिरांत ही 7 देणी पवित्रत्म आमकां दिता. ह्या देण्यांनी आमी बरयल्या वेळार आमचो आनी देवाचो संबंद आमी देवाच सांगता पुता भशेन जिवंक सुरू जाता. आमकां जाणवायन देवाचें उतार समजता आमकां ज्ञान फाव जाता वय आमी देवाक चड आनी चड समजून काण घेता. देवाक जेजूक चड आनी चड समजून काण घेवच्यान जावन आसा ससनाचें जिवीत. जेजू म्हणटा ससनाचें जिवीत म्हळ्यार बापा हें तुका निजा देवाक एका निजा देवाक तशेंच तुवें धाडलेल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखुचें जावन आसा ससनाचें जिवीत. ही जाणवाय ज्ञान समजणी बूद देवभक्त देवभिरांत धैर्यान आमी भरिल्ल्या वेळार आमकां देवाची वळख संपूर्ण वळख फाव जाता. तशेंच आमी धैर्यान भरता जेजू खातीर गवाय जावच्याक. तशेंच देव भक्त आनी देव भिरांत आसतना जो देव भिरांतीन जियेता
सिराकेचें पुस्तक म्हणटा तो मनीस पाताक करूंक शकना. आमी देवाच्या पवित्रपणान जियेतो, पथकाविन जियेतो, पापाविन खताविन जिविता खातीर आमकां विंसलां देवान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो 1 अध्यायाच्या 3 वचनांत जावन मुंदरसून अशें म्हणटा हारसिल्लो जावन सर्वेस्वर देव आमचो बाप ताणें आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत संवसाराच्या स्थापने आदींच विंसलां. आमी ताचे समोर भाग्यवंतांनी खतावीन जावन जियोवच्याक आमचेर ताणें सर्गींची सर आत्मीक देणी ओंपल्यांत म्हणटा. तर भोवमोगाच्या न्हू आमकां पवित्रत्व ही देणी कित्याक फाव करता. आमी देवा समोर भाग्यवंतपणान खतावीन जावन पवित्रपणांत देवाची सेवा करच्याक वैमोगाच्या न्हू ही वर्ती देणी पवित्रत्व आमकां फाव करता. आनी हें आमचें पर्सनल हें जातना एडिफिकेशन जातना आमची वाडावळ आत्मीक वाडावळ जातना अनेक वाटेन पवित्रत्म्यान आमी भरल्या वेळार कितें पुरा घडता म्हणलें आमी जाणा जावया मोगाचें न्हू. आमी पेंतकोस्ताच्या दिसा तिके गमन दिल्यार धर्मदूतांची कृत्यां 2 अध्यायांत आमकां 4 वचनांत आयकूंक मेळटा. पेंतकोस्ताचो दीस आयिल्ल्या वेळार एकदम जड वारें आयिल्ल्या बरें जालें आनी उज्याच्यो जिबो कश्यो आयल्यो आनी अपोस्तलांच्या शिसांच्या माथ्यांचेर रावल्यो आनी ते पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरून पवित्रत्व दिता त्या वाच्या सक्तेन विचित्र बसांनी उलयलें म्हणटा. पळया पयलें पवित्रत्व आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार आमच्या जिबेचो ताबो घेता. ते विचित्र बसांनी उलयले. कितें उलयलें थंय आमकां 11व्या वचनाक पावतना 2 अध्यायाचें 11व्या वचनाक पावतना थंय आमकां 9वें 10वें वचनांत थंय विविध जाग्यातावन लोक आयिल्लो. एशियातावन ग्रीकातावन आनी पांपिलिया हेर विंगड जाग्यातावन लोक आयिल्लो म्हणल्यार आमकां कळीत करता. पूण ते विस्मीत जाले. ते म्हणाले हे गलिलियागार आमच्या बसांनी आमकां उलोवचें आयकता न्ही आनी हे देवाची महत्कार्यां वर्णित आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. होय ते विचित्र बसांनी उलयतना थंय जमा जाल्ल्या रोमागारांक जावं जुदेयागारांक जावं समारियागारांक जावं हर एक प्रांतांतून आयिल्ले त्या लोकांक आपल्या भाशेंत आयकताले. पूण कितें उलयतले ते देवाची महत्कार्यां वर्णितले, देवाक आर्गां वगळाप स्तुती करताले. हें आयकतना आमकां पयलें कळीत जाता पवित्रत्व आमच्या जिबेचो ताबो घेता. ही पातकाक समर्पिल्ली जीब ही देवाक हरसूंची वाकांची दिनवासची जीब जावन बदलता. त्या देखूनच सांग पावलो आमकां एफेसीकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 19-20 वचनांत अशें सांगता तुमी आमाल पियोन बेबदेपण जावचें सोडा बगार किर्तनांनी आत्मीक काव्यांनी गितां गायनांनी देवाक वर्णिया एकामेका देवाची स्तुती करा म्हणून सांग पावलो आमकां कळीत करता. तर पयल्या सुवातेर आमची जीब देवाक हरसूंची वाकांची दिनवासची जीब जाता. देवाची सुवार्ता परगट करची जीब जाता. वैमोगाचें न्हू हें जावन आसा पयलें बदलावण पवित्रत्म्यान आमचें थंय हाडचें. दुसरें आमकां आयकूंक मेळटा पवित्रत्म्यान आमी बरयल्ल्या वेळार पवित्रत्व आमकां चलून व्हरता. सारकें जाणा जावया आमी आमकां कितें जाय करचें न्हय. जर तर आमी पवित्रत्म्यान भरल्या जें कितें पवित्रत्म्याक जाय जें कितें पवित्रत्व आमकां खंय वच म्हणटा कितें कर म्हणटा कितें उलय म्हणटा तें मात्र आमी करूंक फावो. मोगाचें न्हू पळया जेजू जोर्डान न्हंयत वचून पवित्र स्नान घेतलें. लुकाच्या वांजेलांत 4व्या अध्यायाचें पयलें वचन अशें म्हणटा जेजू जोर्डान न्हंयतून वयर येतना फुल ऑफ होली स्पिरीट संपूर्ण मापान पवित्रत्म्यान भरून वयर आयलो आनी पवित्रत्म्यान ताका अरण्याक व्हेलें मागणें करूंक. पळयात जेजू आपलेच तकी वचूना पवित्रत्व द होली स्पिरीट लेड हिम टू द डेजर्ट म्हणटा. वय मोगाचें न्हू पवित्रत्व आमकां चलून व्हरता. आज आमी पवित्रत्म्यान चलून व्हेल्लीं जाल्यार गी आज आमकां पवित्रत्व चलून व्हरतेचो सागी. पळया धर्मदूतांच्या कृत्यांत आमकां 13व्या अध्यायांत थंय थोडे प्रवादी आशिल्ले बार्नबास सिमियोन पावल
अशें ते आसले म्हण सांगता. ते एक वेळार उपास करून मागण्यार आसतना पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, म्हजे खातीर बार्नाबासाक आनी पावलाक विंगड करा, तांकां हांव खंय व्हरतां थंय वेचाक. पळया, पवित्र आत्मो कोणाक विंगड करचें सयत सांगता, कोणें खंय वचचें म्हणलें सयत सांगता मोगाच्यानो. त्या देखून आमी आमकां जाय जाल्ल्या कडेन वेचें न्हय. आमी खंयची एक रेतीर घेवन आयिल्ल्या तक्षण एक बायबल हातान धरलो, खंय जाय थंय वेचें, कशें जाय तशें करूंक न्हय मोगाच्यानो. पवित्र आत्मो आमकां सांगता. पवित्र आत्मो आमकां खंय वचचें खंय वचनाजो हर एकी कळयता. पळया मोगाच्यानो, धर्मदूतांच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायांत आमी पावतना थंय आमकां 6व्या वचनांत हांव न्हू मुखार अशें वाचूंक मेळटा. पावलो न्ही ताचे सांगाती बिथिनियाक वचूंक गेले, येशूच्या प्रांतांत भितर घेवन गेले, पूण पवित्र आत्म्यान तांकां अड व्हरलें म्हणटा. पळया, सुवार्ता प्रगट करची चुकी. सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर पवित्र आत्म्यान तांकां भायर काडलें. तशें आसतना पवित्र आत्मा तांकां अल्या कुशीन वचिनाका म्हणटा. पवित्र आत्म्याक बदता. पवित्र आत्म्यान एक सुवार्ते खातीर दार उक्तें करूंक ना जाल्यार आमी वेचें व्यर्थ थंय आत्में बचाव जावंक शकनात. आमी सुवार्ता प्रगट करूंक पुरो आमच्या घडविकेक, पूण आत्में बचाव जायना जाल्यार, जेजूक ताणें स्विकार करना जाल्यार कित्याक उपकारता? वय मोगाच्यानो, त्या देखूनच केदाळा पवित्र आत्मो आमकां खंय दार उक्तें करता. थंयच मुंदरसून ते आनीक कुशीन गेले, थंय पवित्र आत्म्यान तांकां आड व्हरलें म्हणटा. उपरांत पावलाक एक मसेदोनियागार सपनांत मसेदोनियागार येता. सपनांत आमकां आमकां सुवार्ता प्रगट कर म्हणटा. तक्षण पावलाक कळटा, ओहो आमी मसेदोनियाक वचचें म्हणून. आनी पावलो मसेदोनियाक वता. वय मोगाच्यानो, अशें पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळय मोगाच्यानो, तिसरें जावन आमी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार जावंक पुरो आमी भिवकुरे आसले, आमी धैर्यान भरतो. पळया, पेद्रूच पळया. पेद्रू जेजून सांगलें, तूं 3 फावटी म्हाका नेगार करतय म्हणून. आनी जेजू पेद्रू भासता आनी म्हणटा, हांव मरूंक पडल्यार हांव तुका नेगार करना म्हणालो पेद्रू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो, हय, पूण पेद्रून कितें केलें? नेगार केलें. कशें नेगार केलें? एका गुलाम स्त्रीये मुखार पेद्रू भियेलो, थरथरलो, कांपलो, हांव नेणा ताका म्हणालो. वय मोगाच्यानो, भियेलो. कित्याक तेजा पवित्र आत्म्यान भरूंक नासलो. आनी केदाळा पवित्र आत्म्यान भरलो. तोच पेद्रू त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा उबे रावता, सकल्या मुखार मुखेलपण घेता, आपुणूच मुखेलपण घेता आनी फारिजांक थंय जमलेल्या लोकांक अशें म्हणटा, तुमी जिविताच्या करताक खुर्सार खिळयले आनी तुमी जिवेशी मारलें, पूण देवान ताका मरणांतलो उठयला. तुमी नेणारपणान तुमी केलें, पूण आतां तुमी तुमच्या पातकाची दूख धरा आनी तुमकां पवित्र आत्मो फळ जातलो म्हणून सांग पेद्रू आपलो सेरमांव दिता. कितल्या धैर्यान पळया मोगाच्यानो, हय आमकां आयकूंक मेळटा. अशें धैर्यान आमी फुडें सरता देवाच्या सेवेंत. मरूंक सयत तयार आमी जाता. पळया बगन पावल आनी बर्नाबास 13व्या अध्यायांत गेल्ले. थंय चॅप्टर 13 वर्स 41 खंय सुमार थंय आमकां आयकूंक मेळटा, लोक ताका विरोध करतात. आनी पावल आनी बर्नाबास धैर्यान बळादीक तरान तांणी उलयले आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक साक्ष दिली म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच 14व्या अध्यायाक आमी पावतना 14व्या अध्यायाच्या 4थ्या वचनांत थंय आमकां तशेंच आयकूंक मेळटा. ते लोकांनी तांकां विरोधपण दाखयल्या वेळार धैर्यान तांणी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक साक्ष दिली. बायबल कोटक्यान परनो सोडलो तांणी दाखोवन दिवन, ती घडितान दाखोवन दिवन, जेजूच बासयल्लो सोडवणदार
ताचे बगर दुसरो सोडवणदार ना, तोच आयला, मेस्सिया जावन आयला, हें सर ताणें परगट केलें. आमकां धर्मदूतांच्या कृत्यांत 3ऱ्या अध्यायांत 13व्या वचनांत केरळा जुवांवनी पेद्रू त्या थोंट्याक उठयतात. ते फारिजेव शास्त्री आनी याजक तांकां आपयतात आनी तांचे कडेन कशें तुमी केलें म्हण विचारतना इस्रायलाच्या लोकांनो, तुमी जाणा जाया आमच्या बळान कितेंच आमी करूं ना, बगार मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या जेजूच्या नांवान आमी ह्या थोंट्याक उठयलां, चलाशें केलां. तर मोगाच्यानो त्या वेळा हे शास्त्री याजक विस्मीत जातात. हे शिकप नातले, हे कितल्या धैर्यान कशें परगटतात म्हण ते विस्मीत जाले. वय मोगाच्यानो, आमी भिवकुरे आसल्ल्यांक आमकां पवित्र आत्मो धैर्यान भरता, बळादीक करता आनी सुवार्थे खातीर आमी जीव दिवंक सयत आमी तयार जावच्याक फाव करता. चवथें जावन मोगाच्यानो, चवथें जावन पवित्र सभा वाडटा. केरळा आमी पवित्र आत्म्यान भरतो. पवित्र आत्मो आमकां उपयोग दिता सुवार्थे परगटणे खातीर आनी पवित्र सभा संख्यान दिसान दीस वाडटा. पळया, पेद्रू आपले पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या तक्षण, पयली शिकवण दिल्ल्या तक्षण कितें घडलें? पेद्रूच्या एकच एका सेर्मावाक 3000 जाण क्रिस्तांव जाले. कितले? 3000 लोक क्रिस्तांव जाले. पवित्र आत्म्यान भरच्या पयलेचें एक गणीत आमी पळया. जेजू पैनार थकलो आनी त्या समारिया गांवांत पावल्या वेळार त्या जाकोबाच्या बांयकडे बसलो आनी शीस गेले. कितें करूंक? जेवण हाडूंक गेले. जेवण हाडूंक गेल्ल्या वेळार कितले जाण गेले? 12 जाणी गेले. कितल्या जाणांक जेवण हाडूंक? 13 जाणांक. 13 जाणांक जेवण हाडूंक 12 जाण गेले. आनी पाटी येताना एकल्याक म्हणे हाडनायले ते ना, कित्याक पवित्र आत्म्यान बरोवं नासलें. तेंच जेजू हे थंय गेल्या वेळार समारियाची स्त्री येता उदक भरूंक आनी जेजू तिचे कडेन संवाद करता आनी तिका पवित्र आत्मा, जी झर हांव दितां, जें उदक हांव दितां तें पियेल्ल्यात हांव न्हू, जिविताची झर वाळटली म्हणटा जेजू. आनी जेजून तिका तिणें मागलें, सोम्या म्हाका तें झर तें उदक पिवंक दी म्हळें. आनी जेजून तिका फाव केलें पवित्र आत्मो आनी ती गेली. तो कोळसो थंयच सोडलो, तिचें संवसारी जिवीत सोडलें आनी समारियाच्या गांवाक गेलें. पयलें ते खरकट्या वतांत कोणूच नासल्या वेळार ती थंय आयिल्ली. पळया, कित्याक तिका सगळी केणटाली, ती वायट जिवीत जियेताली, पूण जेजून तिका सुटका दिलें आनी ती धैर्यान गेली. समारियाक गेली आनी समारियाच्या लोकांक सांगलें, पळया हांवें एक मनशाक भेटलें, तो प्रवादी, तोच बसयल्लो सोडवणदार जावन वचूंक पुरो, येया पळया म्हणाली. तिणें हांवें म्हज्या जिवितांत केल्लें, हांवें म्हज्या जिवितांत केल्लें सर्व ताणें म्हाका सांगलें, तोच मेस्सिया आसतलो, येया म्हणाली. आनी सगळ्या समारियाच्या लोकांक ती हाडनायली. एक स्त्री गेली, सगळ्या समारियाच्या लोकांक हाडनायली आनी 12 शीस गेल्ले, एकल्याक हाडूं ना, कित्याक पवित्र आत्म्यान बरोवं नासली, ही पवित्र आत्म्यान भरली. तशें जाल्ल्यान मोगाच्यानो आमकां केदळा पवित्र आत्म्यान भरता पवित्र सभा वाडटा. आमी जुवांच्या धर्मदूतांच्या 5व्या अध्यायाक पावतना थंय आमकां आयकूंक मेळटा, लोक तांकां पळोवन भियेतालो, पूण दिसान दीस क्रिस्तांवांचो संख्यो वाडलो, ॲड जालो, ॲडिशन म्हणटा थंय. वय मोगाच्यानो पयलें 3000 जालें, ताका नंबर ॲड जालें. आमी 7व्या अध्यायाक पावतना थंय याजक आनी सयत हें जालें, मल्टिप्लिकेशन स्टार्ट जावन वता. वय मोगाच्यानो ह्या मापान सुवार्ता परगट जाता. सगळ्यांनी आमकां गोत्ता सान पावलो खंय पुरा गेलो. चॅप्टर 19 ॲक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चॅप्टर 19 वर्स 10 आमी पावतना थंय अशें म्हणटा, अशें 2 वर्सां पर्यंत अशेंच घडलें. आनी 2 वर्सां भितर सगळ्या एशिया प्रांतांत सगळ्यांक सुवार्ता परगट जाल्ली. पळया मोगाच्यानो, आज आमकां एरोप्लेनां आसात, कारां आसात, माध्यमां आसात,
जाल्यार सगळ्यांनी सगळ्या यशांत सुवार्ता प्रगट जावना पूण थंय म्हणटा त्या काळार एरोप्लेनां नासलीं कारां नासलीं ह्या खंयचेंच आमकां माध्यम नासले त्या काळार भगवान पावलान सगळ्या एशिया प्रांतांत सुवार्ता प्रगट करून जाल्ली म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अशें मोगाचें न्हू पवित्र सभा वाडटा आमकां वता पावला मारिफात कितल्यो इगर्ज्यो जाल्यो एफेजान जालें गालातकारांत गेलें कोरिंथकारांक जालें रोमाकारांक जालें फिलिपिकारांक जालें कोलेसेकारांक जालें तेसलोनिकाकारांक जालें वय सगळ्यांनी पवित्र सभा ताणें बांदून हाडली आनी सर्वांनी जेजू क्रिस्ताक आपणायलें हें जावन आसा पवित्रत्म्यान भरून वेळार जावचें काम भोव मोगाचें न्हू आतां 5वें जावन आमी सांगचें जाल्यार पवित्रत्म्यान आमी भरले वेळार पवित्रत्मा आमचे थंयची येतना जें कितें दुसऱ्यांक दिसना सारकें आयकया जें कितें दुसऱ्यांक दिसना आनी जें कितें दुसऱ्यांक आयकना तें आमकां दिसता आमकां आयकता पळय पळया धर्मदूतांची कृत्या 7वो अध्याय 50 आनी 5 वचनांत अशें म्हणटा त्या घडीत तुमकां गोत्त आसा स्तेफानाक सगळीं फातरावंक तयार जाल्यात ताका गुन्यांवकार केला पावली आसा थंय सावलो तेन्ना पावल जावन नासलो सावल थंय आसा आनी सावल ताणें तांकां परवानगी दिल्ली आनी हे फातरावंक तयार जाल्ल्या वेळार थंय तांकां कोणाय की सर्ग उक्तो जाल्लो दिसूंक ना ते उतार म्हणटा स्तेफान संपूर्ण मापान पवित्रत्म्यान भरून ताचे मुखामळू आंज पडव्या बरी परजळ्ळें आनी तो सर्गाक दिश्ट लावन सर्ग उक्तो जाल्लो ताणें पळयलें आनी देव बाप थंय आसचें आनी बापाच्या उजव्याक जेजू आसचें दर्शन ताका फावो जालें पळया मोगाचें न्हू कितें जाल्यार पवित्रत्म्यान भरतो आमकां सर्गींचीं दर्शनां फावो जातात ह्या विविध तरान मॅनिफेस्टेशन देवाची कृत्या आमकां आयकूंक पळोवंक मेळटात पळय मोगाचें न्हू आमी 8व्या अध्यायाक पावतना कितें जाता 8व्या अध्यायाक आमी पावतना मोगाचें न्हू थंय फिलिपाक पवित्रत्मो सांगता वच जेरुसलेमांतून गाजा वेता वाट्यार वच म्हणटा आनी थंय तो हिजडो वेतेत आसता पवित्रत्मा ताका सांगता वच तूं लागीं सर आयकता ताळो आयकता तशेंच आमकां 9व्या अध्यायांत पावलाक सावल ते जाळा ताका सावल सावल कित्याक तूं म्हाका दगदय म्हणलो ताळो आयकलो 10व्या अध्यायांत पेद्रूक ती शीत देंवयल्ली पळोवंक फावो जालें वच मार खा म्हळें ना सौम्या आमी येदोळ मनशार बसतोवना बसतना कितें खावना वय पळोवंक आयकूंक फावो जाता मोगाचें न्हू पावलाक ती सर्गींची कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत सर्गींचीं दर्शनां फावो जालीं आतां 6वें 11चें सांगचें जाल्यार मोगाचें न्हू आमचे मारिफात देव व्हरती आजापां विस्मितां करता पळया धर्मदूतांच्या कृत्यान 3ऱ्या अध्यायांत सांत पावलांनी जो हांव देवाळाक वता आसतना थंय थोंटो 40 वर्सां जावन थोंटो आसलो कितें म्हळें ताणें म्हजे कडेन भांगार ना रुपें ना पूण जें कितें म्हजे कडेन आसा तांत हांव तुका दितां जेजूच्या नांवान उठ चल पळय तक्षण उठलो चल्लो 5व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा लोक आपल्या देंवचार लागल्ल्यांक तशेंच आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यार मांद्रेर काणयोन येताले आनी पेद्रूची सावळी पडल्यार पुरो गूण जाता म्हणून हाडटाले ताची सावळी पडले सकळी गूण जाताले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशेंच 19 चॅप्टर आमी धर्मदूतांच्या कृत्यांत 12व्या अध्यायांत वाचल्यार आमकां आयकूंक मेळटा सांत पावलान उपयोग केल्ले ताचे हँडकर्चिफ्स सयत ताणें उपयोग केल्ले वस्तूर सयत व्हरून पिडेस्तांक लायल्यार पिडेस्त गूण जाताले देंवचार लागल्ल्यान हांव देंवचार पळापळ घेतालो म्हणटा वय सांत पावला मारिफात देवान व्हरती आजापां विस्मितां केलीं म्हणटा तर भोव मोगाचें न्हू हें जावन आसा पवित्रत्म्यान भरिल्लें जिवीत तर आमी आज आशेया तानेया कोण तानेला ताका दिता म्हणून जेजू न्हू तर ह्या घडी एक घडी दोळे धांपया जेजू म्हजें पवित्रत्म्यान भरलेलें जिवीत कर दी ती
जिविताची झर म्हाका म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतान ती वाडून दी आनी उमाळून दी. हांव मागतां तुज्या पवित्र आत्म्यान मागल्यार बाप कितल्या व्हडा मापान दिवचो ना म्हणून सांगलें जेजू. तर आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर म्हणून पवित्र आत्म्यान आमी भरून तें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत दिवंक फावो कर म्हणून हांव मागतां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.